नमस्कार गोमंतक टीव्हीच्या तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन अदिती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। लुत्रा भावांक बेगिनूच हाडटले भारतात। हडफडेचे सरपंच रोशन रेडकर जमनीचे मूळ धनी मजगती प्रदीप गाडी आमोणकर आणि सुनील दिवकर हांची जातली चौकशी। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान बागा आडफळेतल्या हॉटेलाक लागलो उजो। 10 लाखांचे जाले लुकसाण, सुदैवान टळी जीवितहानी। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर चिमला भाजपा आणि आप पक्षांमदी चल्ला गैर मजागार येवजणेक विरोध करपी पक्षाक मुख्यमंत्र्यान भरले धारेर। जाल्यार हडफडेच्या घडणुकेर आपाचो मुखेली केजरीवालान काढलो भाजपाचेर फोग। गोंयांत घडपी बेकायदेशीर घडणुको आड एक चळवळ आसा गरजेची। 19 डिसेंबराक गोवा बचाव अभियानाचो गोंयकारांक उलो। हडफडेच्या अग्निकांडात न्यायालयीन चौकशीची केल्या मागणी। रामनगर धारवाड जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण, जाल्यार दोग गंभीर जखमी। दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू। पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो। आणि नितीन नबीन यांची भाजपचा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून झाली नेमणूक। भाजपच्या संसदीय बोर्डान नियुक्ती पत्र केले जारी। आता खबरो विस्तारान। बागा आडफळीतल्या एका कर्मा मोंटेरो ह्या हॉटेलाच्या स्टोर रूमात दवरिल्ल्या 2 डिझेल जनरेटरांक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो। उजो पालोवपी दळान घडणूक थंय वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 10 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। सुदैवान जीवितहानी कोणाकूच जावंक ना। ही घडणूक आयतारा सकाळी 11:15 वरांचेर घडली। हालीसराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। 12 वरां पयलीं गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 6 सुवातींचेर उजो लागिल्लो। ह्यो घडणुको ताज्यो आसतना बागा हडफडेंतल्या एका कर्मा मोटेरो ह्या हॉटेलाच्या स्टोर रूमात दवरिल्ल्या 2 डिझेल जनरेटरांक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो। उपरांत बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 10 लाखांचे लुकसाण जाले आणि हेर मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस मेळ्ळें। ही घडणूक आयतारा सकाळी 11 वरांचेर घडली। देवादन जिवीतहानी टळी। सध्या बागा आरपोरा हांगासर आणि हांगा येवपाचें कारण म्हणजे की सध्या अशी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की जे बुलेट शोरूम आसा बागा आरपोरा हांगासर ताच्या कुशीक एक जे हॉटेल आसा त्या हॉटेलाच्या एका स्टोर रूमान जो एक ह्यूज जनरेटर जो आसा तो हॉटेल इंडस्ट्रीक यूज केलो वयता। त्या 2 जनरेटरांक सध्या शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या कारणान उजो पेटलेलो आसा आणि ह्या उज्यान हे 2 जनरेटर जे आसा ते जळोन खाक जाल्ले आसा। ह्या जनरेटर जेन्ना उजो लागलो तेन्ना पुराय रुमान सध्या फोम जालो। उजो बरो व्हडल्या नेटान पेटलो आणि जे सायडीक त्याच्या जी 3 फॅन आशिल्ले तशेंच बाकीच्यो ज्यो इलेक्ट्रिकल वायरी ज्यो आशिल्ल्यो तेतून जळोन खाक जाल्ल्यो आसा। ही खबर जेन्ना पिलेन फायरीक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब घटनास्थळी धांव घेतली। हॉटेलाचे जे काही स्टाफ आशिल्ले तेंच्यांनी जे एक्झॉस्ट सिलिंडर आशिल्ले तेतूंतल्यान उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आणि हाफ तेंच्यांनी कंट्रोलान हाडलो आणि जे अर्दो उरलेलो जो उजो आशिल्लो तो जेन्ना त्या टायमार जेन्ना पिलेन फायर पावली तेन्ना तेंच्यांनी उजो जो आसा तो पालोवपाचो प्रयत्न केलो। उजो इतलो व्हडलो आशिल्लो की तांकां म्हापसा फायर टीम जी आसा ती रिएन्फोर्समेंटा खातीर आपोवपाची पडली आणि दोगांच्या मदतीन टीम वर्कान जो जनरेटराक जो उजो लागिल्लो तो सध्या अंडर कंट्रोल आसा। ह्या उज्यान सध्या ह्युमन कॅज्युअलिटीज सध्या कोणाक जाल्लेलो ना आणि सध्या जो उजो जो आसा हो पिलेन फायरीन अंडर कंट्रोल हाडिल्लो आसा। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया त्या ओनरा कडल्यान तशेंच जे फायर टीम आसा तेंच्या कडल्यान ह्या उज्याची अपडेट कितें आसा पळय ती। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर। शेनवारात चिमला वाठारात जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आप पक्ष आणि भाजपा पक्षांमदी गैर चालू जाले। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मजागार येवजणेक विरोध करपी पक्षांचेर बरेच फार पेटयले। जाल्यार सांजे वेळार आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालान हडफड्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर सत्तेत आशिल्ल्या भाजपाचो फोग काढलो। पळयात।
फकत 6 दीस उरल्यात जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक. उपरांत 22 तारखेक खंयच्या पक्षाक लोक कौल दितले हें थारतलें. भाजपा, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, आरजीपी आनी आप पक्षां मदीं अटीतटीची लढत चालू आसा. हाचोच प्रचार करपाक दिल्लीचे फुडारी लेगीत गोंया पावल्यात. आतांच लोकांक 2027च्या वेंचणुकेची ऊब मेळपाक लागल्या. पक्ष तर एकामेकाच्या नांवान फोगोट्यो फोडीत आसा. चिमला तर आप आनी सत्तेत आशिल्ल्या भाजपाचे गैर आतांच सुरू जाला. हांगा काँग्रेसीचो फुटीर आनी सध्या भाजपात प्रवेश केल्लो आमदार रुडॉल्फ फॅर्नांडीस सत्तेत आसा. ताजी ही एक परिक्षाच जावन रावल्या. शेनवारा चिमला सकाळी मुख्यमंत्र्यान जाहीर सभा घेवन म्हजे घर येवजणे विशीं उलोवप केलें. तशेंच हेर विरोधी पक्षांचेरय फार पेटयले. मजगतीं सांज वेळार आप पक्षाची जाहीर सभा जाली. सभेत आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालान तर हडफड्या जाल्ल्या भिरांकूळ घडणुकेत भाजपाचो फोग काडलो. तशेंच प्रमोद सावंत सरकार हफ्ता वसुली सरकार आसा अशेंय विधान करत भाजपा सरकार पुराय भ्रष्टाचारात बुडला असोय खर आरोप केलो. वत खंय मारपाचे कमळाचेर 20 तारखे दीस जेन्ना तुमची घरां मोडपाक आयिल्ली तेन्ना सरकार कोणाचे असले? कोणाचे असले? घरां मोडूंक कोण येयल्लो? काँग्रेस. बरोबर हा. ती मामी जर नासली जाल्यार तुमची घरां मोडटली आसली. आता म्हजे घर हे तुमच्या नावार जावंक जाय काय नाका? तेका विरोध कोणी केलो? आणि कोणी केलो? आम आदमी. आणि कोणी केलो? आता तुम्ही मता कोणाक मारतले? कित्याक मता मारतले सांग? म्हजे घर म्हज्या नावार करपा खातीर. कित्याक मता मारतले? म्हजे घर म्हज्या नावार करपा खातीर. सगळ्या जाणांनी मत मारपाचे आणि कमळा शिवाय दुसरे कांयच ना. जे तुमकां आता सांगोंक येतले पळय न्हू काँग्रेसवाले ते तुमची घरां मोडूंक येयल्ले. आता हांवें सांगोंक ना आणि तुमकां याद आसा. भुरग्यांक आसची ना. मामूक याद आसा काय ना? आसा मरे. कोण आयिल्ले? काँग्रेसवाले आयिल्ले. आत आयिल्लो. आणि आता विरोध कोण करता? ते आरजी वाले करता. आम आदमी वाली करता. बरोबर काय नाही? तेका लागून तुम्ही सगळ्या जणांनी तुमचे मत नाईक आणि त्यांनी आता कोणाक तरी दिला आमच्या मुकेश खान एका जर दिला असत जाल्यार ते हाऊसिंग बोर्डाचे घर सुद्धा मुकेश खान म्हणता त्याच्या नावार जातले. लेकिन ये फायर इंसिडेंट क्यों हुआ? मैं उस टाइम दिल्ली में था. मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो अरपोरा नाइट क्लब था उसके पास ना कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना कोई बिल्डिंग परमिशन था, ना कोई कंस्ट्रक्शन का परमिशन था, ना कोई एक्साइज परमिशन था, ना कोई ट्रेड लाइसेंस था. कुछ नहीं था उसके पास. पूरा इलीगल था, गैर कानूनी था, फिर भी चल रहा था, खुलेआम चल रहा था. तो जब मैं गोवा आया मैंने अपने पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने सब लोगों से पूछा, मैंने कहा कैसे चल रहा था? ऐसा किसी को दिखाई नहीं देता. प्रमोद सावंत साहब को दिखाई नहीं देता खुलेआम अगर कोई ऐसा चल रहा था? मैंने पूछा लोगों से कैसे चल रहा था. कहते हैं जी हफ्ता देते हैं. ऐसा है क्या? हफ्ता देते हैं क्या ये लोग? बोले जी हफ्ता देते हैं. पुलिस को भी हफ्ता जाता है, ट्रेड डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, पंचायत को भी सबको हफ्ता जाता है. प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है. गोवा के अंदर बिना पैसा दिए ईमानदारी से काम करना नामुमकिन है. गलत तो नहीं कह रहा? बिना पैसा दिए आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते. आपने अपना घर बनाया, घर का रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, पैसा देना पड़ता है. आपको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराना है, पैसा देना पड़ता है. आपको म्यूटेशन कराना है, पैसा देना पड़ता है. आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पैसा देना पड़ता है. आपको पानी का कनेक्शन लेना है, पैसा देना. कुछ भी जायज काम करना है आपको पैसा देना पड़ता है. और जितने इलीगल काम है वो सारे काम चल रहे हैं क्योंकि वो हफ्ता किसको देते हैं? हफ्ता ऑफिसर्स को देते हैं, एमएलए को देते हैं, मंत्रियों को देते हैं. अगर मंत्री ईमानदार हो तो किसी भी एमएलए की हिम्मत नहीं है कि वो पैसा ले सके. अगर मंत्री ईमानदार हो किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि पैसा ले सके. अगर मंत्री चोर है तो ऑफिसर भी चोर है. ऑफिसर पैसा लेते हैं क्योंकि मंत्री पैसा खाते हैं.
अरपोरा फायर इंसिडेंट हुआ क्योंकि पूरी की पूरी प्रमोद सावंत सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, हफ्ता वसूली सरकार है। इस करप्शन को दूर करना है। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा हरमल वरचा वाड्यार जीव घेणं अपघात घडलो. रस्त्या कुशीकच्यान बांबू घेऊन चलत वचपी 78 वर्साच्या गोविंद नरसेक वेगान धांवपी टेम्पो नेटान धपको दिवन पळ काडलो. मांद्रे पुलीस फुडलो तपास करतात. राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाढत असा. शेनवारा हरमल वर्सा वाड्यार जीवघेणो अपघात घडलो. 78 वर्साचो गोविंद नरसे बांबू घेऊन आपल्या घरार रस्त्या कुशीच्यान चलत वतालो. त्याच वेळार फाटल्यातल्यान वेगान येवपी टेम्पोन गोविंदाक नेटान धपको दिलो. हो टेम्पो हरमलच्यान पेडण्या वतालो. अपघात घडटाच टेम्पोच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. पुलिसांनी टेम्पो ताब्यात घेतला. पुलीस फुडलो तपास करतात. अंताची गोष्ट अशी गोष्ट घडांक जायनासली. तो गोविंद नरसे जो आसा तो डेथ जाल्लो एक्सिडंटान जाल्लो आसा. आयज अशें दिसता आमी कोणाची चुका करिना, पण आयज पळोवंक वयशी जाल्यार आयज चलतले सगळ्या वाट ना. आयज दुसरें आयज पयशे जाल्यार रोडांचे प्रॉब्लम जर बघशीत जाल्यार खूब वाडलेले आहात. त्या रोडान जर चलतले जाल्यार गाडी येता जाल्यार सायडीन वचपाक चान्स ना. अशे गोश्टी घडलेले आहात. आयज हो त्याच जागेचे 2 इन्सिडंट. एकदां हांवें स्वता एक एक्सिडंट जेन्ना कोण तो पांय पडलो तेन्ना हांवें स्वता पळयलो एक्सिडंट जाताना. आनी हो सेकंड एक्सिडंट हो काल गोविंद म्हाज्या नदरेन तो सेकंड एक्सिडंट पळयला. पण अशे गोश्टी जेन्ना केन्ना गोश्टी जातात ते काही गोश्ट गाडयेकारांचे चुका आसतच. तांकां हे कायद्यान तांकां कितें तरी दिवपाकच जाय, अशें पनिशमेंट दिवपाकच जाय. अशें जावंक जायना. आमी गाडये चलयतात पण अशे गाडये चलोवन दुसऱ्यांक मारून वचप थंय साणून वचप ही अशे गोश्टी घडोवंक जायनात. तो पळलो तो बरें आहा. भियान मारतलो कोण म्हणून पळलो न्हू, बरें आहा. पूण तेणी पुलिसांक तरी कॉल करप न्हू, तेंय करूंक ना तेणी. म्हणजे हेका आमी हांगा पुलीस स्टेशनार कित्याक येयले की हे गजाली आतां जातात पळय हे बंद जावपाक जाय. आनी हेंकां मातशें ही लायसनां आहात ती तेंची सस्पेंड जावपाक जाय. तर ते हांगा नाल्यार हे कोण चिराडलो मेलो कोणाचें सुख दूख कोणाक ना. किडे घाल्लेलो हा मनीस, म्हणजे किडे मरतात ते मनीस मरता, कोणाची लायफ वयता. आतां तेच्या भुरग्यांक बाळांक कोण पळयतलो. ताका एक जाणटी आतां बायल आहा, कोण पळयतलो तांकां. की जायते हीट अँड रन करून कोण पळयता जाल्यार ते बरें जायना. त्याच्या खातीर हेचेर खंय तरी नियंत्रण आसपाक जाय सरकारचें. कारण ते थोड्या खातीर ना जाल्यार थोड्या दिसां खातीर तेचें लायसन तरी सस्पेंड जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पोलिओ हे सामकें घातक दुयेंस. ह्या दुयेंसाक लागून चडशा भुरग्यांक अपंगूळपणां निर्माण जातात. 27 मार्च 2014 ह्या दिसा भारत अधिकृतपणान पोलिओ मुक्त जाहीर जालो. आयतारा गोंयभर पोलिओ डोजाची कार्यावळ जाली. गोंयच्या पुराय सेंटरांनी लोकांचो व्हड प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या वेळार देशभरांतल्या 5 वर्सां सकयल्या सगळ्या भुरग्यांक पोलिओचे थेंब दिले. पळय. पोलिओ कॅम्पेन आज आमचो सुरू आसा PHC पर्वरीमच्या तर्फे 14 डिसेंबराक. हांगासर प्रत्येक भुरग्यान 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांनी येवन 2 ड्रॉप्स हांवें तांकां घालपाचे आनी आपल्या भुरग्यांक प्रोटेक्शन दिवपाचें. पोलिओ हे एक घातक दुयेंस जावन आसा. ते जाल्ल्या कारणान भुरग्याचे हात पांय आवळून येवन तांकां डिजेबिलिटी जावंक शकता. सो हे आमकां पोलिओ पयस करपा खातीर गव्हर्मेंटान हो कॅम्पेन सुरू केल्लो आसा. तर प्रत्येक आवय बापायक हे मागता की तांणी येवन आपल्या भुरग्याक हे ड्रॉप्स दिवचे.
आयज पोलिओ डे आमचो ह्यो अंगणवाडी पोलिओ बूथ आसा आनी हांगासर बरो प्रतिसाद मेळटा. अजून आतां एक 35 जाण आयिल्ले आहा आतां अजून आनी आमी ह्यो लोक येवंक जाय म्हणून आमी शेनवारा शुक्रारा आमी घरा गेल्ले आहा. थंय बरेच त्रास आमी गेल्लेले आहा लोकांक सांगपाक. बरी जागृती केला तुमी. आनी तशेंच आमची बालवाडी बाई आसा न्हू तेंची बरी मेहनत आसा तेंचो सुद्दां हातभार आसा. आनी लोक आतां एज आसा आतां आनी ह्यो पोलिओ आतां पोलिओ मुक्त जावपा खातीर सरकारान ह्यो पोलिओ घालपाचें ठरयला. ऑलरेडी आमची इंडिया ही पोलिओ मुक्त जाल्लेली आसा. पूण शेजारी राष्ट्रान बांगलादेश पाकिस्तान त्या पोलिओ मुक्त जावंक ना. त्या खातीर लोक त्या इतले लोक आमच्या इंडियेन येतात आनी आमकां जावं शकता म्हणून सरकारान ते वर्साचे डोस दिवपाक ठरयला. तो आनी ते आतां आमी लोकांक जे सांगले ते लोक आतां घालपाक येता. पल्स पोलिओ आसा. सगळ्या पालकांक विनंती आसा की तांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ही मोहीम आमकां यशस्वी रित्या राबोवपाक सहकार्य करचें आनी आमचो भारत देश तशेंच जग पोलिओ मुक्त करपाक आमकां हातभार लावपाचो. चला तर तुमच्या भुरग्यांक घेवन लागींच्या सेंटराचेर वचून पोलिओ करपाचें. डिसेंबर म्हयनो लागलो तरी अंदू दिवचलच्या बाजारात अजूनय अपेक्षे प्रमाण कंदमुळां विकपाक उपलब्ध जायनात. आडवेळो आनी उसरा मेरेन पडिल्ल्या पावसाक लागून अंदू अळूची माडी, सुरण, रताळी आनी हेर कंदमुळांच्या पिकाचेर परिणाम जाला. देखून ही परिस्थिती निर्माण जाल्या अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. फाटल्या कांय वर्सांच्यान गांवठी कंदमुळां सयत कर्नाटकांतल्या जामोटी, रामनगर ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणात कंदमुळां दिवचलच्या बाजारात येतात. दिवाळी जातकीच ही कंदमुळां बाजारात येवपाक लागतात. अंदू मात अजून अशें चित्र दिश्टी पडना. पावसाक लागून कंदमुळाच्या पिकांचेर परिणाम जाला आसूय अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. पावस पडलो माडी कुशी पण बाकीचे कणग्यो बिणग्यो कमी जा कणग्या आतां म्हणजे कणगेच जावंक ना पावसान आनी माती आतां माती ओपन तितक्यो कणग्यो आणि ह्याच्या पुढे येवपाची शक्यता कमी. कमी खूब कमी. 150 रुपये किलो कितें कणगी 150 रुपया किलो. आणि माडी बी बाकीची कंदमुळां बाकीची माडी 60 रुपये किलो, आवळे 80 रुपये किलो. म्हणजे अंदू कमी जा पण गिरायक आसा न्हू. गिरायक आसा पण आदले सारकें ना. साठ्या कणग्यान गिरायक आसा पूण म्हारग 150 रुपये. करण बी म्हाका दिसता बाजारात ना. खूब कमी. बाकीचे चुरण बी 100 रुपये किलो आसा. पण हांगा म्हाका दिसता दिवचलच्या बाजारात जास्त जांबोटी, रामनगर थंयसून येता न्हू हे. पोरू भरपूर गिरायक आसता पोरू भरपूर आसा म्हणूनच कमी. पण यंदा पीक कसं आहे. पावसामुळे कमी आहे यावर्षी, जास्त कमी आहे. कमी आहे. कमी आहे त्यापासून गिराक पण कमी आहे. सगळं माडी पण जास्त नाही, पीक कमी आहे. सगळ्या पावसाने भरपूर नुकसान केलेले आहे. पावसाने म्हणजे दरवर्षी काय दिवाळी झाली की भरपूर प्रमाणात येत होते. भरपूर प्रमाणात येते. यावर्षी नुकसान शेती करायला झालं आणि काही ते कुजून वगैरे गेल्या. सगळे पुसून गेले, लागलेले आहे सगळे. हे खूप हे झालं. गिराईक आहे. गिराक पण कमी आहे. पहिला सगळं गिराक पण मग आता सध्या रेट काय आहे. रेट 60 रुपये किलो. आणि मोठी अळूची माडी घेतली तर सगळं 60 रुपये किलोवरती देतो. पण असे देत नाही तू. नाही असं देतो. तुम्ही स्वतः करता तिकडे. नाही आम्ही विकत घेतो दुसरे देतो. म्हणजे यंदा यापुढे आणखी जास्त येण्याची शक्यता नाही. नाही जास्त येण्याची शक्यता नाही. तेव्हा भरपूर विकलेले बाजार, साखळी बाजार, मागचा बाजार भरपूर येत होते. गाडीची गाडी भरून येत होते. आता यावर्षी भरपूर कमी आहे. पावसाक लागो आणि ह्या अळूची माडी उभी थंयसून येता रामनगरात. आणि ह्याच्या पुढे येवपाची शक्यता आसा. त्यापुढे येऊन शक्यता आसा.
आहा सध्या न्हू रेट किती म्हारग आसा रेट म्हारग आहा म्हणजे आदले सारके 60 ना रुपया किलो आदले हरकत ना 60 रुपया 70 रुपया किलो आसा पण आधी तशें अंदू येवंक ना अंदू येवंक ना वर्सा बरे भरपूर ये तशें अंदू येवंक ना अंदू कमी आहा म्हणजे ह्यो आमाडी चडश्यो हांगासून येता कर्नाटकांतले जांबोटी जामोटी जांबोटी रामनगर जामोटी वर्सा मातशी भरपूर ये न्हू गो तशें अंदू ना वर्सा दिवाळी जाली काय एक भरपूर भरपूर ये अंदू मातशें कमी आहा म्हणजे हो आडव्या पावस पडलो तेका पावस लागून पडलो न्हू पुजल्यो लोकांच्यो आनी पुजल्यो बी पुसोनूय बी लोकांच्यो गेल्यो ताका लागून ते आतां मातसो कमी जालो गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत चडशा कलाकारांनी अजून मेरेन आपलें दायज सांबाळून दवरलां. धोंडीराम पवार हो पारंपारीक फातरापासून वस्तू तयार करपी कलाकार हातूंतलोच एक. कितलींशींच वर्सां जालीं ताणें आपली जीण ह्या कामा खातीर ओंपल्या. ताणें अजून मेरेन आपलें दायज सांबाळून दवरपाचो यत्न केला. पळयात. गोंयांत चडशे आदले लोक मातये पासून तयार केल्ल्या वस्तूंनीच आपलें जेवण रांदताले. तशेंच रगड्यार फातरी रुचीक हुमणाचें वांटण लेगीत करताले. हातूंत हुमणूय रुचीक जातालें आनी लोकांक कसलीय दुयेंसांय जायनाशिल्ली. पूण काळा प्रमाणे सगळेंच बदलत गेले. आतां रगड्याची जागा मिक्सरान घेतली. दाती तर फकत गांवगिऱ्या वाठारांनीच लग्ना वेळार पळोवपाक मेळटा. शहरांत तर ह्या वस्तूंची फकत नांवां उरल्यात आनीक खंयचे कडेन कांय ना. धोंडीराम पवार फाटलीं 50 वर्सां जालीं मडगांवच्या पोरण्या बाजारा कडेन पारंपारीक रगडे, फातरी, दाती तशेंच हेर वस्तू तयार करतात. ताका हें काम ताच्या बापायन शिकयल्लें. आतां ताच्या पावलार पावल ताजो चलो दवरून हो वेवसाय चालूच दवरपाचो यत्न करता. आधुनीकरण जाल्ल्यान ताच्या ह्या वेवसायाचेर बरोच धपको बसला खरो. पूण धोंडीरामान अजून मेरेन आपल्या पुर्वजाच्या कलात्मक दायजाचो प्रामाणीकपणान सांबाळ केला. पळयात धोंडीराम पवाराचो प्रवास दाखयता गोमंतक टीव्हीचो कॅमेरो. करून 50 वर्ष जाले तेव्हा आमचे बापूय आसलेले तेन्नाच्यान आमचो एक धंदो हेच आमचे दुसरे काय ना ते आतां कमी व्यापार जाता ना पयले भशेन जायना ते ल्हान मातशे वयता एक 2-3 पयसा वयता इतलेच सगळे तितले जायना इतलेच. आणि हातून आतां लोक तुमगे डिमांड कसो आसलो? डिमांड म्हणल्यार कमीच ना डिमांड. आतां मिक्सर येयल्या ना लायटीचे येयल्या तेजेर चड वाडटा ना लोक तेजेर कमी आतां वाडपाचें. आतां पयलींचें ट्रेडिशन तुगे चालू दवरपा खातीर तूं कितें म्हूण करता आनी अशें? आतां हेच धंदो ना आमचे दुसरो कांय धंदो येना हेजेवरच आमचें पोट ना बारीक बारीक अशें काम करत वयता. हेचेर एक्सरसायजूय जाताली ना? एक्सर जाता तेजे बरे वाटपाक म्हणल्यार घट आसता माणूस ना. पयले खंय आसलेले लोक आतांचे लोकय वाटता पयले लोक बरे आसलेले म्हणून त्यांनी आसलेले ना अशें आसा ना वांटून खावन लोक भरपूर बरे आसलेले जिवान. पयलीं बापूय करतालो आतां तूं चेडो करता? हा चेडो करता. मागीर आमगेले चेडो एकलो आसलेच काम करता दुसरें करना तो. ही परंपरा तुमगेली? हय परंपरा आजो पंजासून आमचे हे पयले जाती बिक्री करत असतात. आता रगडे गोंयान फातरी इतले ते जात्याचे पण पहिले काम पहिले असतात. खंयच्यातल्यान हाडटा हे फातर? लिपानी आमचे तेंचे लिपानी कर्नाटून हाडटा हिंगा फातर मेळना ते. आनी कितें कितें करता तूं? आमी हेच कितें कितें? हे रगडे फातरी जाती इतले. टांची बी मारपाक वयता? टाकी आमी वचना मारपाक ते बायला लोक पहिले मारताले आतां कोण मारना न्हू. तुम्ही हाडून दिल्या मारता? हाडून दिले तर मारता. कितले घेता तुम्ही टांची मार? ते घेता 400 देता 500 देता 600 देता. रगड्याचो कॉस्ट कितलो? हा म्हणजे पयशे कितले? आता वयता ते 2000 3000 तेजे वयर वयतना गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकर. शेनवारा सांजवेळार अगरवाडो वाठारांत मंदार पोखे यांच्या हार्डवेअर आस्थापनात उजो लागलो. दुकानांतल्यान अचकीत धुंवर आयिल्ल्यान कुशीच्या शॉप धन्यान मंदारा कडेन बेगीनूच संपर्क साधलो. पोखे आनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कैद केले. उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूकथार धांव घेत उजो आटपात हाडून व्हड आपट दिताळी. राज्यात शेनवारा एकाच दिसा 6 उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यो.
खांडोळाच्या सरकारी महाविद्यालया लागसारच्या तणाक उजो लागलो. खोल्ले म्हापसा हांच्या प्रभू इमारती लागसारच्या सुक्या तणाक सांजवेळार उजो लागलो. बेतकी वाठारात सांजवेळार सुक्या कोयराक उजो लागलो. सुर्ला वाठारांतल्या सरकारी शाळे लागसार सुक्या तणांक उजो लागलो. तशेंच शिरसय कोमुनिदाद हॉला लागसारच्या तणांक उजो लागलो. बांबोळीच्या अन्न आनी वखदा प्रशासन इमारती लागसारच्या सुक्या तणाक सकाळी उजो पेटलो. मजगती आगरवाड्याच्या लक्ष्मी ट्रेडर्स वा मंदार पोके हांच्या हार्डवेअर दुकानात शेनवारा सांजवेळार उजो लागलो. वेळार उजो नियंत्रणात हाडून ल्हान लुकसाणाचेर निभावले. मंदार पोके दुकान बंद करून भायर सरिल्लो. पूण ताच्या शेजाऱ्याक आशिल्ल्या दुकान धनियाक मंदाराच्या दुकानांतल्यान धुंवर येता हें लक्षात आयलें आनी ताणें रोखडेच मंदार पोके कडेन संपर्क साधलो आनी ताका म्हायती दिली. पोकेन रोखडेच पेडणे उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उपरांत उजो पालोवपी दळान रोखडेच घडणूक थळार धांव घेत उजो नियंत्रणात हाडून ही व्हड आपत्ती टाळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रामनगर धारवाड जाल्ल्या भिरांकू अपघातात अब्दुल खादार या 55 वर्साच्या दादल्याक जागेरूच मरण आयलें. जाल्यार दादू कौसर आनी हिना कौसर हांकां गंभीर दुखापत जाल्ल्यान धारवाडच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.